आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 1 नमन. नमस्ते आयकोगेल. हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय. आयकून भारतांतल्या हेर प्रांतावरी गोंयांत लेगीत कांय अश्यो प्रथा आसात जातूंत गितां आसात, नृत्य आसा, पात्रांची येवजण आसा आनी संवाद आसात. ह्या कलात्मक प्रकारांक आमी प्रयोगजिवी कला म्हणूंक शकतात. दुसरा नमन करून सरस्वती माये, तिसरा नमन करून तिन्या अमृतिका सरस्वती सरदा खळरंगे माया. आमच्या गोंयची सांस्कृतीक परंपरा ही कोंकण प्रांताकडेन नातें सांगपी. आमच्यो ज्यो विधी आसात तांकां लोकदैवतांचें मुळावें अधिश्ठान मेळटा, जातूंत सांतेर, बेताळ, रवळनाथ, राखणो ही दैवतां मुखेलपणान आसात. कृशी युगा सावन आयचें भोग गतीशील अशें तांत्रीक युगा मेरेन गोंयच्या जनाची, जनमानसाची आनी जिवनशैलीची वाटचाल जाल्या. आदीम काळा सावन जांचो प्रघात हे कोंकण भुमींत आसा अशा प्रयोगक्षम वा नाट्यात्मक कला प्रकारांचें अवलोकन करचें. जमता जाल्यार अंतरंगाचेर एक नदर घालची ह्या हेतान ही वळेरी कलात्मक गोंय. इश्टानो, प्रयोगात्मक कलांविशीं जाणून घेतना वा तांचो अभ्यास करतना तांचे घटक वळखप, समजून घेवप महत्वाचें थारता. जेन्ना आमी तांकां नाट्यात्मक कला म्हणून लेखतात, तांचें वर्गीकरण करतात, तेन्ना तांचे मदीं मुखेलपणान आस्पाविल्ले घटक म्हळ्यार अभिनय, भाष्य, नृत्यमय धोलप आनी संगीत म्हळ्यारूच एक्टिंग, स्पीच, मुवमेंट्स आनी म्युझिक. हे सगळे घटक जेन्ना चड उण्या प्रमाणांत खंयच्याय कला प्रकारांत आमी पळयतात, अणभवतात, तेन्ना तांचें वर्गीकरण नाट्यात्मक कला वा ड्रॅमॅटीक आर्ट्स अशें करूं येता. राम 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 राया जागृत जाया, राम 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 राया जागृत जाया, सावेगे दिवसांनी सटी पूजन. आमची जी भूमी आसा गोमंत भूमी, ताचो सांस्कृतीक इतिहास वा ताचें सांस्कृतीक पर्यावरण हाचे विशीं चिंततना, उलयतना, पळयतना आमी फकत राजकीय सीमा किंवा भौगोलीक सीमा हांचे पुरतें मर्यादीत रावंक फावना. त्यो हुपून तांचो अभ्यास सादरीकरणाच्या नदरेंतल्यान जावपाक जाय, सांस्कृतीक अनुबंधाच्या नदरेंतल्यान जावपाक जाय. आनी जर अशें आमी पळयत जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की सांस्कृतीक गोंयचें जे भौगोलीक क्षेत्र आसा तें सिंधुदुर्ग दक्षिण पश्चिम वाठारा सावन उत्तर कारवारचो जो वाठार आसा, तशेंच हेवटेन सह्याद्रीच्या अस्तमतेक आसपी घाटांचो जो भाग आसा, त्या सगळ्यांचो आस्पाव सांस्कृतीक पर्यावरणाच्या मळार जाता. गोंयचें सांस्कृतीक पर्यावरण ह्या इतल्या व्हड क्षेत्रांत विखुरलेलें आसा आनी ताची नोंद घेवची पडटली. गावतो रे शिंग साठी सालो गे देठी देव येतार जेल उद्या पणा देव चढले कैला सागे गारे रूपाने देव बांधला. फळ उघडाच फळ घेतल्या देवाची तळ
घेतल्या तिच्या तळटाने मारल्या सप्तकोटी त्या सागरा लाग मळे कळव येऊशे मृत नका कळव येऊशे रे मृत नका हो जो वाठार आसा हातून तुवें परत आमी पळयतात की उत्तरेचो भाग उत्तर गोंय, मध्य गोंयचो भाग, दक्षिण गोंयचो भाग आणि सत्तरीचो वाठार अशे परत 4 विभाजन आमकां दिश्टी पडटात. ज्या भागांनी ज्या वाठारांनी कलांचे जे सादरीकरण जाता तातूंत कॉमन फॅक्टर्स आमकां मेळटात. म्हणून ज्या ज्या वाठारांनी हे कॉमन फॅक्टर्स आसात त्या त्या वाठारांतल्या कला घटकांक कला प्रकारांक आमी एका वर्गान घालूंक शकतात. तर ह्या नदरेंतल्यान परतून सांस्कृतीक गोंयचे 4 भाग म्हळ्यारूच उत्तर, मध्य, दक्षिण आणि पूर्व अशें करूं येता. वट्ट प्रयोगजीवी कलांचो जो नियाळ आमी करतात किंवा ताची आमी नोंद घेतात तेन्ना त्या सगळ्या प्रकारांचो अभ्यास करपाच्या नदरेंतल्यान तांचें विभाजन हे शास्त्रीय दृश्ट्या 4 भागांनी जाता. हे भाग म्हळ्यार तांचें प्रकारनिश्ठ अशें वर्गीकरण आसा आनी हें वर्गीकरण आमकां संवसारांतल्या खंयच्याय प्रकारच्या कलांचें विभाजन करपाक मदत करता. तर हें विभाजन कितें जाका टायपोलॉजी म्हणटात ते प्रमाण आमच्या गोंयांत 4 भाग अशे आसात. पयलो आदीम भाग जातूंत येता लोकगायन, लोकसंगीत, लोकवादन. दुसरो भाग आसा तो स्टायलायझेशनाचो म्हळ्यारूच लोकनृत्य, आपल्या शरिराचो शैलीबद्ध वापर. तिसरो भाग जो ह्या सगळ्या नाट्याचो उगम आसा तो म्हळ्यार विधी. लोकविधी हो एक असो मुखेल भाग आसा जातूंतल्यान फुडें ड्रॅमॅटीक एलिमेंट्स नाट्य घटक मुखेलपणान विस्तारीत गेल्यात. आनी निमणो भाग टायपोलॉजीच्या नदरेंतल्यान तो आसा लोकनाट्य जातूंत हे सगळे घटक एलॉबरेटेड आसात, विस्तारपूर्ण आमकां दिश्टी पडटात. आनी हे घटक म्हळ्यार अभिनय, पात्र, स्वभाव, गद्य वा पद्य संवाद आणि कथानक. तर अशा 4 विभाजना वरवीं आमच्यो गोंयच्यो लोकजिवी कला आमी अभ्यासूंक शकतात. सैमीक चक्रा वांगडा आमचे उत्सव, आमचे सण परबो हांची सांगड आमच्या पुर्वजांनी घाल्या आणि ह्याच प्रत्येक सणा वेळार परबा वेळार आमी प्रस्तुत करतात एक नाट्यमय विधी. आणि हे चक्र सुरू जाता भाद्रपदातल्या शुक्ल पक्षांतल्यान. आमचो मुखेल सण चवथ, थंयच्यान हळूहळू दिवाळी, देव दिवाळी किंवा व्हडली दिवाळी अशें करीत भाद्रपदच्यान वैशाख मेरेन गोंयांत वेगवेगळ्या स्तराचेर लोकोत्सव साजरे जातात. म्हळ्यारूच ऑगस्ट सप्टेंबर सावन मे एंड मेरेन. तर हेच जे आमचे दायज आसा, जे प्रयोगात्मक कलांचे दायज आमी म्हणू शकतात, तांचे विशीं माहिती ह्या वळेरेंत तुमकां मेळटली. मुजरत आयकूंक रावात. कलात्मक गोंयचो एक पैलू, प्रयोगात्मक गोंय. ह्या भोंवडेर तुमच्या वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. तितून जन्म लगाई गोठणा, तितून जन्म लगाई गोठणा, तितून जन्म लगाई गोठणा, तितून जन्म लगाई गोठणा. तिका जाले गे काळे निळे वासरू, तिका जाले गे काळे निळे वासरू, तिका जाले गे काळे निळे वासरू, तिका जाले गे काळे निळे वासरू. नाव ठेविले पंढरी गाई. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.